Gospel according to St. John, chapter 5. सांजू आमचो वांजेल, अध्याय 5. तळ्या सरशी केल्ले आचार्या. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमान बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेन बेतसेदा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. खुर्डे, थोंटे, आरिगार अशे म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडोवन आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आसले गतीर आसलो म्हूण जणां जावन ताका म्हणलो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलें देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतुळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळण घेवन चलतेच रावलो. तो दीस साब्बाताचो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज सब्बात, तुजें हांतुळण व्हांवोवन व्हरोंक तुका आडवरलां. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो, ताणें तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हूण म्हाका सांगलें. जुदेवांनी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगुल्लो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड खेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नांतर पयल्यांचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस जुदेवां सरशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असलें सर सब्बाताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. पूण जेजून तांकां जाप दिली, म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता, हांवूय तसोच वावुरतां. ह्या पासत ताका जिवशी मारी जाय म्हणलें जुदेवांचे हट आनिकी बळ जालें, कारण तो साब्बाताचो कायदो मोडतलो मात्र न्हय, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समासम करतलो. पुताचो अधिकार. जेजून तांकां हे परी जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगतां, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पूतय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक दाखयता. आनिकी वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो, तोवळ तुमी अजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, तशेंच पूतय आपणाक जाय तांकां जीव दिता. त्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचें सगळें हक्क ताणें पुताक सोडून दिलां. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकय मान दी जाय म्हूण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकय मान दिना. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सदमंता, ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. ताचेर क्यास्तीचें फर्माण पडचें ना. तो येद्दोळूच मरणांतलो उतरोवन जिविताक येवन पावला. सतच हांव तुमकां सांगतां, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो
आयकोनचो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येद्दळूच आयला. जी कोण हो ताळो आयकतात ती जियेतली. जशें आपूण स्वाजिविताची जर, तशें बापान पुताकी स्वाजिविताची जर जायसो केला. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या सुमेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधेंतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणी वायट केलां तीं क्यास्त सोंसूंक उरतालीं. जेजू विशयांतल्यो साक्षी. म्हजेस्तकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगिल्ले बरी हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासता. म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटां देखून म्हजें फैसल निती बरयत. म्हजेच विशयान हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हज्या विशयान साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा. तो म्हजे विशयान दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा. तुमीच जुवांव सरशीं जण धाडिल्ले. ताणें स्वता विशयान साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय. तुमी बाचाव जाय म्हणल्या खातीर हें हांव तुमकां सांगतां. जुवांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो, आनी ताच्या उजवाडान उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशीवेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांवन दिल्ले साक्षे प्रास वर्ती. बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां, आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हूण म्हजे विशयान साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना. ताचे मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सदमनल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सासणीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभासारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी कबूल नात. हांव मनशाच्या होगळापाक लाभधरलो न्हय, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेका थावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी. तरी एकल्याच देवा थावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशें सदमनतल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंतिनाकात. मोइजेचेर तुमकां भरवंसो आसा न्हय? तोच मोइजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो. मोइजेक तुमी सदमनलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सदमनते आसल्यात. कित्याक ताणें बरयल्लें तें म्हजेच विशयान. पूण ताच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत?